सगळ्यांक तुमकां येवकार. चिमला पंचायतीन जो लास्ट इन्सिडेंट जाल्लो त्याचे सब्जेक्ट मॅटर आसा हे तुमकां जे फाटल्यान स्क्रिनीर दिसता ते इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन वॉर्ड नंबर 10 चलता चिमला पंचायतीन. आनी हे करता ते इनिशियली जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें पंचायतीचे सरपंच येयल्लो वा सेक्रेटरी येयल्लो तेन्ना आमकां आयडेंटिफाय जालें की वॉर्ड नंबर 2 चो पंच मेंबर इंदिरानगरचो पंच मेंबर शंकर नाईक तो करता म्हणून आमकां आयडेंटिफाय जाल्लो. सो जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना इन्स्पेक्शन रिपोर्टार तुम्ही पळोवंक शकता फाटल्यान तेजें नांव आशिल्लें की दिस इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन इज कॅरीड बाय मिस्टर शंकर नाईक. मागीर तेका अंडर पंचायत राज एक्ट अंडर सेक्शन 66 तेका स्टॉप नोटीस गेली आनी मागीर तेका एक प्रिलिमिनरी शोकॉज नोटीस गेली. मागीर तेणी रिप्लाय केलें की आपण हे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करीत ना म्हणून. आनी मागीर फुडें पंचायतीन बॉडी मिटिंगेन डिसिजन घेतलें की डेमोलिशन करपाचें तेका टू द ओनर एंड ऑक्युपायर ऑफ द इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे कोण तो पंचायतीक खबर नासलो इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता तो म्हणून तेका फायनल नोटीस अंडर सेक्शन 66 सबसेक्शन 4 ही फेब्रुवारीन तेका नोटीस काडली टू द ओनर एंड ऑक्युपायर. आता फेब्रुवारीन नोटीस काडली ते आता ऑलमोस्ट तेका 50 दीस जाले तरी पूण ती नोटीस अंडर सेक्शन 66 आणि अंडर सेक्शन 47 जे सेक्रेटरी पावर मेळटा सेक्रेटरीन जी फायल इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाची फायल जी व्हिडिओ धाडपाक जाली व्हिडिओन मागीर ती डेमोलिशन स्क्वॉडाक कलेक्टर धाडपाक जाली ती मागीर स्क्वॉड येतलो आनी ते डेमोलिश जावपाक जाय. अनेक प्रोविजन आशिल्ले की अदर पार्टी दुसरे पार्टी तेणी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वचून ते इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचे डेमोलिशन ऑर्डराचेर स्टे हाडपाचे. तेणी स्टेय हाडूंक ना आनी ती डेमोलिशन स्क्वॉडाकूय करूंक ना म्हणून तेच विचारपाक आमी पयर आमचो पंच मेंबर वाडयलो आनी हांव विचारपाक सेक्रेटरी कडेन विचारपाक गेल्ले आनी तेन्ना तो मागीर इन्सिडेंट जालो. हेच्या नंतर हितून आमकां कळ्ळें की हेच्या नंतर म्हाका मागीर एप्रिलान अनेक लेटर की तुझे जे डेमोलिशन कंप्लेंट आसा आमची डेमोलिशन ऑर्डर आसा आमी जी एप्रिलान काडलेली फेब्रुवारीन काडलेली ती आमी हेल्ड इन एबियन्स केला म्हणून अशें एक प्लेन लेटर एक कोण तरी अननोन पर्सन गोपाल पंचोली म्हणून कोण तरी अननोन पर्सन येता चिमलाचो तो सांगता ते घर आपले म्हणून आनी की हे डेमोलिश करचे न्हू म्हणून आनी ती ऑर्डर डेमोलिशन ऑर्डर जी फेब्रुवारीन काडलेली ती रिवोक करची म्हणून. आणि हे साधे एक लेटराचेर सरपंच चिमलाचो सरपंच आणि पंचायत बॉडी जी आसा ती डेमोलिशन ऑर्डर हेल्ड इन एबियन्स धरता. हेल्ड इन एबियन्स धरप म्हणजे सेक्शन 66 ऑफ गोवा पंचायत राज कितें म्हणटा हेल्ड इन एबियन्स धरपाक आनी रिवोक करपाक डेमोलिशन ऑर्डर खंयसरूच प्रोविजन ना आनी हे कायद्यान बसना. म्हणून हे लेटर सरपंचान म्हाका केला तेका ऑलरेडी रिप्लाय केले की त्या दिसा रिप्लाय केले की हे तू करता ते सारकें न्हू सेक्शन 66 तेका सांगले सेक्शन 50 तेका सांगले आनी तू मिसयूज पावर आपलो मिसयूज केला ते सांगले. तेकाच लागून आयज आमी जे सरपंचान आनी सेक्रेटरीन आपले पावर्स मिसयूज केला तेकाच लागून आयज मल्टिपल कंप्लेंट्स केला. फर्स्ट जी कंप्लेंट केला आमी ती पर्सिस्टंट रेमिस ऑफ ड्युटीज आनी मिसयूज ऑफ पावर्स बाय सरपंच म्हणजे 50 दीस तो आता ही डेमोलिशन ऑर्डर तशीच धरून आसा कांयच तेगे फुडें डेमोलिशन स्क्वॉडाकूय धाडना नाजाल्यार तेणी स्टे ऑर्डर तेजेर गेली ना खंयच्याच कोर्टान तेजेर स्टे ऑर्डर ना डीओपीन तेजेर स्टे हाडलेली ना. तरी पूण तो पेंडिंग करता ती ऑर्डर म्हणून तेजे आपलो पावर तेणी यूज केल्ले आसा. तो एवरी मिटिंगेक 3 फोर्टनायट मिटींग जाल्यो 3 फोर्टनायट मिटिंगेक तो हे मोशन मूव करता आनी हेल्ड इन अभियान कोण तरी गोपाल पंचोली म्हणून एक तो अननोन मनीस तेका हांवूय वळखना तो म्हणटा आनी की हे एक सादे लेटराचेर ते स्टे हाडटा नाजाल्यार तेगे एबियन्सान धरता आनी म्हाका लेटर करता की हे फाटी येवपाचें नाजाल्यार हे डेमोलिशन ऑर्डर रिवोक करपाची. सो हेका लागून फर्स्ट आमी डीओपी आज मेळ्ळे आनी आमची बाजू कित्याक सांगला आनी फर्स्ट लेटर ते पर्सिस्टंट रेमिस ऑफ ड्युटी अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 तेगेर आमी सरपंचागेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घातला आनी बेगीनूच तेगे हियरिंग जातली आनी तेगे सरपंच इज लायबल टू डिस्क्वॉलिफाय. सेकंड आमी जो सेक्रेटरी आहा जाका पावर आसा डेमोलिश करपाचे अंडर सेक्शन 47 ऑफ जीपीआय तो आपले 50 दीस जाला जी डेमोलिशन ऑर्डर तेका पंचायत बॉडीन तेका डेमोलिश करपाची जी ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास केल्ले आसा ती तो पेंडिंग धरता म्हणून तेजेर आमी डिपार्टमेंटाचेर कंप्लेंट केल्ली आसा. डिपार्टमेंट इन्क्वायरी जावपाक जाय तेजेर सो मागीर तेजेर एक तेजेर कंप्लेंट केल्ली आसा. मग सेकंड आनी एक डेमोलिशन जे पेंडिंग ऑर्डर त्याच वॉर्डान अनेक डेमोलिशन जे पेंडिंग आसा तेजेर आमी सेकंड तेजेर कंप्लेंट केल्ले आसा आनी सगळे डॉक्युमेंट्स कित्याक सेक्रेटरी आपलो पावर एक्सरसाइज करना जर पंच मेंबर ना जाल्यार सरपंच जर इरेग्युलरिटीज करता जाल्यार अंडर सेक्शन 113A सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिवचो आसता की कोणतो पंच मेंबर ना कोणतो सरपंच इलिगलिटी प्रमोट करता तेवूय तो रिपोर्ट करना. हे सगळे सेक्शन्स कोट करून आमी डिपार्टमेंटाक इन्क्वायरी मागला. मागीर अनेक कंप्लेंट केला तेका आयजूच
आम्ही सेक्रेटरीचे आणि सरपंचाचे दोघांचे नाव बरोवन आम्ही विजिलन्स इन्क्वायरी मागला, कित्याक आमकां दिसता खंय ना खंय तरी यांचे 5 मेंबरांक दोगूय सरपंच आणि सेक्रेटरी आपले सीट वाजोवपाक तो प्रोटेक्ट करता आणि तांकां गांवांत इलिगलिटीज चलता ताका प्रमोट करता म्हणून आमी विजिलन्स इन्क्वायरी मागला. चीफ सेक्रेटरीक आमी लेटर केला, डायरेक्टर विजिलन्स ताका आमी लेटर केला. आणि अशें ना की आमी इलिगलिटीज चिमला आनी इलिगलिटीज ऑलरेडी आमी आयडेंटिफायड केला. आनी नेक्स्ट वीकार आमचे 5 कंप्लेनी पडपाच्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्यो. ऑलरेडी 30 गाड्यांचे आमची कंप्लेनी आसा अंडर सेक्शन 73 इलिगल गाडे जे झोपडपट्टीन चलता इंद्रनगरान तेगे कामां तेगे चालू आसा. ऑलरेडी आमचे भुरगे नेक्स्ट फोर्टनायट मिटिंगेनी कितें जावपाचें तेगेरूय बसपाचें आहा. आनी आमचे जे 5 मेंबर आरजीपीचे 5 मेंबर एक 5 मेंबर 11 5 मेंबर एक 5 मेंबर आरजीपीचा तेणी ऑलरेडी आपले लेटर दिला की हे जे दोन्ही डेमोलेशन तिच्या वाड्यान चलता ते डेमोलिश जावपाचें म्हणून तिने ऑलरेडी नोटीस आणि एक मेमोरंडम ऑलरेडी पंचायतीक दिल्ले आसा. सो जेन्ना फोर्टनायटी मिटिंगेक येतले आनी तेका बाकीचे 5 मेंबरांक एक ऑलरेडी एक सांगपाक सोदता की तुम्ही जे 5 मेंबर कोण हे डेमोलेशनाक सपोर्ट करता तेंचेर आमी पर्सिस्टंट रेमेडियस ऑफ ड्युटीज अंडर सेक्शन 210 ऑफ गोवा पंचायत तेगे आमी तुमकां पर्सिस्टंट रेमेडियस ऑफ ड्युटीज घातले आणि तुमकां डिस्क्वॉलिफिकेशन तुम्ही लायबल जातले. सो तुम्ही सेफ रावचे आणि हे इलिगल कन्स्ट्रक्शनाक तुम्ही सपोर्ट करचे न्हू. सो आतां मागता मनोजाक तेजे विशीं मागचे जशें आतां अजयान सांगले की ती जो चिंबला इन्सिडंट जालो थंयचो जो 5 मेंबर आसा इंद्रानगराचो शंकर नायक म्हणून. सो तेणे येवन एक्चुअली हो शंकर नायक हे सरनेम चेंज जाल्ले हांवें तुमकां सांगपाक सोदता. हे मायग्रंट हो 5 मेंबर तेणी येवन सेक्रेटरीच्या कॅबिनान येवन अजयाक आनी जी थंयची 5 मेंबर लेडी 5 मेंबर आहा तांकां येवन थंय गाडयो मारल्यो, धमकी दिली. हेचेर आमचे कंप्लेंट्स जाला. हेचेर हे मॅटर ऑलरेडी बीजेपी कडेन पावल्ले आसा आणि हेचेर फुडें कितें आहा ती कारवाय आमी करतले. पूण आयज जे अजयान तुमकां सांगला हेचो मेन हें तुमच्या फुड्यान सगळ्या लोकांच्या फुड्यान हाडपाचें कारण इतलेंच की हे जे इश्यूज आसा ना जाल्यार हे जे मॅटर आहा ते गोंयच्या कितल्याशाच पंचायतीन हे चलता. सरपंचा कडेन आनी सेक्रेटरी कडेन पावर आसतना अंडर गोवा पंचायत राग जे तेंच्या कडेन पावर आसा ते पावर ते यूज करिनात आणि लोकांक ते पिशान काडटा. सेक्रेटरी कडेन वता जाल्यार तो सांगता सरपंचाची ड्युटी, सरपंचा कडेन वता जाल्यार सेक्रेटरी वता जाल्यार बीडीओ. सो अशें करून ते एकामेकाक बोटां दाखयता आणि लोकांक फक्त ते पिशान काडटात. अजयान सगळी सेक्शनां तुमकां सांगलेली आसा खंयच्या सेक्शनाच्या अंडर सेक्रेटरीक रायट आसा, खंयच्या सेक्शना अंडर सरपंचाक रायट आसा आणि खंयच्या सेक्शनाच्या अंडर हे डेमोलिशन जावपाक जाय ना तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, कितल्या दिसा भितर एक्शन घेवपाक जाय. आतां ही जी डेमोलिशन ऑर्डर आसा नाल्यार हे तुमी जे घर पळयतात फाटल्यान तुमी हे येदे व्हडले घर हो शंकर नायक म्हणून जो 5 मेंबर आसा जेन्ना फर्स्ट इन्स्पेक्शन जाल्ले पंचायतीचे तेन्ना इन्स्पेक्शनान त्या रिपोर्टान क्लियर कट शंकर नायकान हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन केला म्हणून बरयल्लें आहा. फर्स्ट इन्स्पेक्शन जर शंकर नायक आसा जाल्यार मागीर डेमोलिशन ऑर्डर जेन्ना येयली तेन्ना तो अननोन पर्सन कसो जालो हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आणि हे आमच्या विजिलन्साचे हेतून आमी घातलेले आसा की शंकर नायकाचे ते 5 मेंबराचे नाव चेंज कशे जाले आणि हे कन्स्ट्रक्शन बारीक न्हू, हे जे व्हडले कन्स्ट्रक्शन विदाउट लायसन्स हे गोंयांत कशें चलता. जो बीजेपी गव्हर्नमेंट जो प्रमोद सावंत व्हडले व्हडले गजाली करतात लिगलिटीचे गव्हर्नन्साचे आणि आमचे गोंय स्वयंपूर्ण जावपाचे जे गजाली करता हेच ते स्वयंपूर्ण. हे मायग्रंट घेवन पंच जाला ते स्वयंपूर्ण जाला. गोंयकार आहेत स्वयंपूर्ण जालना. गोंयकारांची येदी व्हडली घरां जायना. गोंयकार एक रूम सुद्धा काडटलो गोंयकार कडेन पॉसिबल जायना आणि एक मायग्रंट येता हांगा इलिगल धंदे करतात, पंच जाता, वोटिंग कार्डां घेता, सगळें करता, आपली वोट बँक करता आणि येदे व्हडले बंगले बांदता आणि जेन्ना कंप्लेंट जाता तेन्ना तो कोण कंप्लेनंट आसा ताका मारपाच्यो धमक्यो दिता, पंचायतीच्या भायर रॉड काडटा, जिते मारतलो म्हणून सांगता, जाग वयर काडटा. जाल्यार हे मायग्रंटांची दादागिरी खंयच्या लेवलार पावल्ली आसा. जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचे मेंबर्स आसताले ते सगळे जाण कायद्यानुसार कितें करपाक जाय ते सगळे कायदे आमी फॉलो करता. जे कायदे ह्या सरकारान केल्ले आसा प्रत्येक एक्ट प्रत्येक सेक्शन आमी फॉलो करता. जाल्यार ह्या सरकाराचे जे डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी बदला ना जाल्यार जे अपॉइंटेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते कित्याक फॉलो करिना. आमी ह्या हितून जो पंचायत मिनिस्टर आसा माविन गुदिनो तेज्या कडेन मागता की ह्या मॅटरान तुवें पोवचें आणि आमकां जर तेज्या कडल्यान जर आशा ना कित्याक तेच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंयसर इतले इलिगलिटी जाल्ले आसा ज्या जाग्यार पंचायत ऑलरेडी भाड्याक पडलेली आहा. सो हे जे हो जो कारभार चल्ला जो सेल्फ गव्हर्नन्स आमचे पंचायत बॉडीज आसा हे सेल्फ गव्हर्नन्स पंचायत बॉडी अशे तेंच्यांनी पंचायत राज एक डस्टबिनान मारून जे तेंचें काम चल्लां पळय एक फक्त एक्झाम्पल
ह्याच पंचायतीन फुडल्या विकान जशें अजयान सांगले आमी ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन, तेजेरूय आमी कंप्लेंट घालतले. इंदिरानगरान जे झोपडपट्टी जाला इल्लीगल तेजेरूय आमचे कंप्लेंट्स वयतले. हेच्या पयलीं इंदिरानगराच्या रोडाचेर जे गाडी आसा ते 30 गाड्यांचेर ऑलरेडी 30 आमच्याकडे डेमोलिशन ऑर्डर आसा. ही ऑलमोस्ट 30 डेमोलिशन ऑर्डर आमच्याकडे ऑलरेडी पंचायतीची आसा आणि ह्या डेमोलिशन ऑर्डराचेर अजून पर्यंत पंचायतीन एक्शन घेतलेली ना. तांकां 10 दीस दिल्ले, तर 10 दीस तेंचे काबार जाला. हितून जर गाड्यांची जर नांवां वाचपाक गेले जाल्यार तुमकां कळटलें. जर नांवां पळोवपाक गेल्यार पयलोच आसा हांगा कोण भाषा भाविकट्टी, मागीर आसा सादिक कराडगी, मागीर आसा शांता गावंडर, मागीर हनीफा शेख, मागीर अमीनसा बत्तर, मोहम्मद जाफर, गौसपीर मुल्ला, हे सगळे शब्बीर शेख, मेहबूब कालियालकर, हे सगळ्यांची नांवां आसा पळय. हे मायग्रंट हांगा गोंयांत येयल्यात, रस्तो आडयला. आमी कायदेशीर डेमोलिशन ऑर्डर हाडली, पंचायतीक सगळे दिले, जाल्यार पंचायत हे कित्याक राखून दवरता? G20 लागून आयज जे त्यांच्या G20 डेलिगेट्स त्यांच्या दोळ्या फुडें जे येतले ते सगळे गाडे काडपाक लायले. कितलेशेच गोंयकारांचे गाडे तुम्ही काढले, पूण हांगा मायग्रंटांचे जे इल्लीगल डेमोलिशन ऑलरेडी येयल्ले आहा ते डेमोलिशन तुम्ही करपाक रेडी ना. हेचो मिनिंग इतलोच की हो सरकार आसा, हो सरकार गोंयकाराक भिकेक लावन, गोंयकाराक भंय घालून, मायग्रंटांक यूज करून गोंयकारांचो धंदो काबार करपाक सोदता, गोंयकारांच्या पोटाचेर हाड येवपाक सोदता आणि आपली मायग्रंट वोट बँक करपाक सोदता. जशे आयज ते कर्नाटकान इलेक्शनाक भोंवतात ते मॅक्झिमम कन्नडिगा हांगा आसा आणि मॅक्झिमम हे कन्नडिगा त्यांच्या पोस्टाचेर ही दादागिरी करता. हे सगळ्या गोंयकारांकूय कळपाक जाय की हो जो बीजेपीचो सरकार आहा हो गोंयकारांक फोंडान घालून आयज मायग्रंट आसा ह्या मायग्रंटांक हात दिवन तांकां प्रोमोट आणि प्रोटेक्ट करता. आयज येदे व्हडले आमी डेमोलिशन ऑर्डर हाडपाक आमकां कितलो टायम लागला. आयज रेव्होल्युशनरी गोंस वायलन्स करिना, आयज रेव्होल्युशनरी गोंस कसले त्यांच्या गाड्याक हात लायना, ना रातचो वचून थंय उजो घालिना. आमी सगळे कायद्यानुसार जेन्ना फॉलो करता, आमी जेन्ना इंडियेचे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता तेन्ना हो सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी इंडियन आणि एंटी नॅशनल आणि एंटी गोवन कित्याक जाता? हो सरकार तेंच्यांनीच केल्ले कायदे कित्याक फॉलो करिना? आमी इतले म्हणपाक सोदता जेन्ना हो सरकार आमच्या गोंयच्या सरकारान भारत सरकारान केल्लो एकूय कायदो ते फॉलो करिना, हेचो मिनिंग हो जो बीजेपीचो सरकार हो टोटल एंटी नॅशनल जाल्लो आसा. गोंयच्या सरकाराचे तो कायदे फॉलो करिना म्हणल्यार हो सरकार आपलेच कायदे फॉलो करिना, हेचो मिनिंग हो सरकार एंटी गोवन जाल्लो आसा. ह्या असल्या सरकाराक एक्चुअली राज्य करपाचो मात सुद्धा रायट ना, कित्याक गव्हर्नन्स हे टोटल कोलॅप्स जाल्ले आसा. जशे कॅसिनोचे बोर्ड तेंच्यांनी आतां G20 मेरेन धापून दवरला, तशे कितलीशीच इल्लीगल कन्स्ट्रक्शना कडेन तेंच्यांनी पड्डे लायल्ले आसा आणि आता ते भितर जे आसा ते इल्लिगलिटी हे सगळे प्रमोट करता. आमी सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागलेली, अजून मेरेन आमकां अपॉइंटमेंट मेळोंक ना रिगार्डिंग दीस केस, कित्याक तो होम मिनिस्टर आसा आणि अजून मेरेन पुलिसान तेचेर एक्शन घेवंक ना. ही जर दादागिरी अशीच चलत रावली जाल्यार गोंयकारांनी पंचायतीन वचपाचें काय ना. जे लेडी पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटिंगेक बसपाचें काय ना. एक मायग्रंट येता भितर सेक्रेटरीच्या रुमान येवन दादागिरी करता आणि तोच सेक्रेटरी त्याच्या वांगडा रावन पुलिसांक वचून आमचेर कंप्लेंट घालता. एक तेच गांवचो सरपंच, तो गांवचो सरपंच त्या मायग्रंट पंच वांगडा रावता, सेक्रेटरी वांगडा रावता आणि आमचेर कंप्लेंट घालता. हेचो मिनिंग इतलोच की ही जी बीजेपी आसा ना जाल्यार तेंच्यांनी जे निवडून हाडलेले जे पंच आसात आणि तेंच्यांनी जे आपल्या पॅनलान घेतलेले जे पॅनल जे तेंच्यांनी पॅनलां केल्ली आसा, ही सगळ्या पंचायतीन खुबश्या पंचायतीन हेंच चलता. आमी एवरी टायम लोकांक कायद्याची नॉलेज दिता, आमी कायदे सांगता. ह्याय फावटी आमी आतां सकाळी डीओपी कडेन वचून आमी मेळ्ळे, तिणी आमकां सांगला की जाता तितले बेगीन ह्या गजालीचेर एक्शन घेतली म्हणून. सो आमी रावतले, पूण आमी हो मॅटर जो आसा तो लास्ट मेरेन व्हरतले. आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑलरेडी घातलेले, विजिलन्स इन्क्वायरी घातलेली आसा, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी घातलेली आसा. हांकां जर दिसात ह्या इंदिरानगर जे मायग्रंट आसा तांकां दिसात की तांकां भिवन आमी घरांत रावतले म्हणून, तांकां भिवन आमी फाटीं सरतले आनी कंप्लेनी घालचे ना म्हणून, जाल्यार तांकां सांगपाक सोदता फुडल्यो ज्यो आतां कंप्लेनी आसा ते तुमच्या घरांचेर पडपाचे आसा. जे तुमी इल्लीगल घरांचे बांदल्यात, जे आमचे जमनी कमदात जागे तुमी चोरल्यात, ते सगळे घरांचेर आमचे कंप्लेंट पडपाचे आसा. तुमच्या कडेन हिम्मत आसा तुमी आमच्या भुरग्यांक हात लावन दाखया, मागीर फुडें कितें करपाक जाय ते आमी करतले. ऑलरेडी आमी डीजीपीक सांगलेले आसा की जर तेंच्यांनी लॉ अँड ऑर्डर जर ब्रेक केलो जाल्यार फाल्यां आमच्या कडल्यान लॉ अँड ऑर्डर जर ब्रेक जालो जाल्यार आमकां रिस्पॉन्सिबल धरपाचें ना, कित्याक ऑलरेडी आमी रिटर्न कंप्लेंट दिल्ली आसा.
ऑलरेडी आम्ही त्यांना सांगलेले आसा जर पुलीस फेल जाता आणि जर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जर फेल जाता जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांक आडोवपाक तुम्ही येतले पळय तेन्ना कितें जातलें पळय ते आमी सांगपाक शकना. हे आमी क्लियर कट सांगता कित्याक हेच्याय पयलीं आमी खूबदां सोंसलेले आहा. हो शंकर नायक जो मायग्रंट पंच मेंबर आसा हेच्या पयलीं दोनदां आमच्या भुरग्यांक तेणी पंचायतीन धमक्यो दिल्लेल्यो आसा आसून आमी वोगी रावले पूण ह्या फावट तेणी एक बायल मनीस एक पंच मेंबर हितून आसतना एका कॅबिनान आसतना तेणी जो हे केला गाळयो मारला आनी रॉड काडला हे तेणी लिमीट क्रॉस केला. गोंयकारांक इतले भीक धरपाचें ना फक्त तुमचो तो मायग्रंटांचो जो बापूय आसा नवीन बुदीनो आसा म्हणून तुमकां जर भंय दिसना तुम्ही जर फियरलेस जाल्ले आसा तुमचो जर कर्नाटका मोगी जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा म्हणून जर तुमकां भंय दिसना जाल्यार तुमकां सांगपाक सोदता तुम्ही आजच्या वाट्याक गेल्ले आसा. तुम्ही काँग्रेस नाल्यार आनी कोण गोवा फॉरवर्ड नाल्यार आम आदमी पार्टीचे न्हू कित्याक ते सगळे तुमच्याच कडेन ते वोट मागपाक भीक मागपाक इंदिरानगरांत मेल्ले आसतात. सो आम्ही तुमच्याकडे वोट मागपाक केन्ना येवंक ना तुमच्याकडे भीक मागूंक ना. सो तुमची घरां कशी राखपाची पळय तो प्लॅनिंग तुम्ही आयच्यान चालू करा. तुमचे इल्लीगल जी कितें आसा पळय ते कोर्टान वचपाक आमी रेडी आसा आनी कोर्टान आमी वयतले आनी एक वॉर्निंग दिता की ह्या फुडें जर तुमी असली मस्ती करशात जाल्यार हांव हेंय सांगपाक सोदता चीफ मिनिस्टराक की जेन्ना लॉ एंड ऑर्डर जर ब्रेक जालो जाल्यार आमकां रिस्पॉन्सिबल धरूं नाका. तुमच्या मायग्रंटांक तुवें पोसलेल्या त्या कन्नडिगांक पयलीं तूं सांबाळ त्या पंच मेंबरांक तूं सांबाळ ना जर तुज्या कडेन जायना ताका तुज्या घरा कडेन व्हरून दवर नाल्यार महालक्ष्मीच्या बंगल्यार व्हरून दवर. देव बरें करूं. मोदय तुम्ही म्हणजे डिस्क्वॉलिफिकेशन घाला पळय तें आपले डिस्क्वॉलिफिकेशन ह्या पयलीं जायतीं घालिल्लें तुमकां दिसता ते फुडें तुमचें पूर्ण जातलें म्हणून ना हेच्या पयलीं कितें जातालें डिस्क्वॉलिफिकेशन घाताले पूण जो मॅटर आसा पळय तो फॉलो जायना. आमी तेच आयज डिस्कशन करपाक गेल्ले डीओपी कडेन की हे डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा पळय ते बेगीन जावपाक जाय आनी आमी डिफरंट डिपार्टमेंटान आमी एकाच डिपार्टमेंटान वचोंक ना आमी डिफरंट वेज घेतलेले आसा आनी हेचो फायनल जो आसा पळय तो आमी कोर्टानूय वयतले आनी डिस्क्वॉलिफिकेशन इतल्याक लागून की तांकां भंय पडपाक जाय तांकां कळपाक जाय की जो कायदो आसा तो कायदो सुप्रीम आहा. हो कायदो प्रत्येकाक समान आसा आनी ह्या कायद्यानुसार आमकां न्याय मेळपाक शकता. ही जी न्यायपालिका आसा तितून आमकां तरी विश्वास आसा आनी आमकां विश्वास आसा की जर आमी कायद्यान गेले जाल्यार तो 100% तो डिस्क्वॉलिफाय जावपाक शकता. हेच मॅटर न्हू आनी डिफरंट मॅटर आसा लायक कुरका पंचायती थंयसर नोव्हेंबरान एडजॉर्न जाल्ली ग्रामसभा अजून मेरेन जावना ते मॅटर आमी डिस्कस केले. सो तेंचेरूय डिस्क्वॉलिफिकेशन येवपाचें अशें कितलेशेच सरपंचाची लिस्ट आसा आमच्या कडेन जे सरपंच आपले ड्युटीज सारखे करिना म्हणून ते सगळ्यांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन आमी घालतले. कित्याक जेन्ना आमी आमच्या डीओपी कडेन एलएक्यू मागलेलो आमचो क्वेश्चन विचारलेले विरेशाच्या नांवार जेन्ना क्वेश्चन गेल्ले तेन्ना आमकां आन्सर मेळ्ळो की जर सरपंच आपले ड्युटी करिना परतो जर तो मिस्टेक करता आनी आपली ड्युटी सारकी करिना जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जावपाक शकता. हे तेंच्यांनीच आमकां सांगलेले आसा. सो ऑन दॅट बेसीस आनी पंचायत राज हो कायदो घेवन आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन घालतले. जर करिना जाल्यार तो आमी चॅलेंज करतले तो डिस्क्वॉलिफिकेशन करून घेतले. जर कोणाकूय दिसता की ह्या फुडें आमी अशी मस्ती करतले आनी आमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन जावचेंच ना म्हणून जाल्यार सांगपाक सोदता हेच्या पयलीं तुमी जर कोणा वांगडा डील केला ती डील कशी केला आसतली आनी कितें केला वी डोंट नो. पूण ह्या फावटी आरजी आसा पिक्चरान सो हांगा कसलेंच सेटलमेंट करपाक जावचें ना. आनी हेंय तुमकां सांगपाक सोदता ते दीस पुलीस स्टेशनाचेर तो पंच मेंबर अजया कडेन भायर येवन सेटलमेंटाचे गजाली करतालो. तेणे अजयाक सांगलें की तूं केस फाटीं घे आपुणूय केस मॅटर फाटीं घेता आनी मॅटर क्लोज करया म्हणून. सो आमी हांगा केसी फाटीं घेवंक ना. आनी हेच्याय पयलीं जेन्ना कंप्लेंट घातलेली तेन्ना ते मायग्रंटांनी कोणाक ते धाडटाले कोणाक तेंच्या सोयऱ्यांक बायलांक आनी कोणाक आनी घरा कडेन वचून भीक मागताले आनी सांगताले की आमचे घर रहने दो हमारा घर ये वो है करून भीक मागताली तुमकां कितें जाय तें मागा म्हणून सांगताले. सो हे सुद्दां आमी खंयसरूच आमी कॉम्प्रोमायज करूंक ना आनी आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना. हेंच्यांनी आरजी म्हणटा ते बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन चिंतला आसतले कंप्लेंट घातले पयशे घेतले आनी हे केले म्हणून आमी ते ब्रिडाचे न्हू ते आमी हेचे न्हू ते तो आमचो प्रिंसिपल न्हू ती आमची आयडियोलॉजी न्हू. सो आमी खंय ना खंय तरी जी कंप्लेंट घातल्या ती फॉलोअप करतले आनी डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा ते लास्ट मेरेन कोर्टा मेरेन आमी व्हरतले.